मोपा एयरपोर्ट जावपाचो आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या निमित्तान ज्या देशांत रहदारी वाडटली हेचेर खंय तरी फुडें बऱ्या त्या लोकांक सुशासन मेळचें पूण सरकारान प्रयत्न करून आयज पेडणे आनी मोपा हे खास आमकां प्रश्न दिल्ले आसा. आमचो आमदार जो स्थानीक आमदार प्रवीण आल्लेकर हेकाय खबर आसा बाबा पेडण्याचो जेन्ना विकास जातलो तेन्ना कितली हांगा रहदारी वाडटली, लोकांक कितले लोक आसा भायलो कामाक धंद्याक येतले आनी ह्या लोकांक न्याय मेळटलो जाल्यार 1% पावचें ना आमकां मोपालो आनी कितें जाय पडटले. आनी हो विचार करून आमच्या आमदारान मुख्यमंत्र्याक मागणी करून हे खास मोपा गांवांत आमच्या त्या 9-10 ज्या गांवांत हे खास आमकां मोपा स्टेशन पोल्युशन दिल्लें आसा. कित्याक की ज्या तरेन लोकांचे लोकवस्ती वाडटले ते फाल्यां की खूब रहदारी वाडटली, ह्या सगळ्यांचो सामान्य लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी बऱ्या तरेचें सुशासन लोकांक सेवा मेळची. आनी हो फुडें आमचो विचार करून आमचे हांगासर आयज मोपा पोल्युशन आमी कार्यक्रम जाल्ले आसा आनी आमकां जो हांगासर PA आमचो महेश केरकर, आमचो DYSP सुशांत सिद्धांत शिरोडकर, आमी सगळ्यांक खबर आसा ज्या तरेन आयज ते काम करता तेजी तळमळ आसा आनी तेजो पुरायपणान आमकां सगळ्यांक आफूल आयज हांगासर आमचो हांगा पूर्ण स्टाफाक तेजेर आमकां इंट्रोड्यूस केल्ले आसा जेणे करून सामान्य मनशाक न्याय मेळचो. आनी आमकां पूर्ण खबर आसची एका नंतर खास बैठक घेवन आमचो हांगासर कार्यक्रम जाल्लो आसा आनी हांव खरेंच आमच्या आमदाराचे आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचे खरें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी पेडणेकरांचो फुडलो विचार लक्षांत घेवन आयज ह्या तरेचें पोल्युशन आमकां दिल्लें आसा. म्हाका दिसता की आमचें सरकार जें आसा तें कटिबद्ध आसा की ह्या प्रत्येक सामान्य लोकांक सेवा सुशासन आनी तेंचें कल्याण जावचें होच प्रयत्न करता. आनी त्याच तरेनसून आयज हांगासर आमच्या सगळ्या लोकां खातीर आमकां बऱ्या तरेचे कार्यरत आनी बरे सेवा मेळपी अशें आमकां अधिकार दिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतसून आमकां पेडणेकारांचे बारीक न्याय मेळचो प्रश्न जो आसतलो तो सोडवलो गेलो वयतलो. आनी ह्या निमित्तान आमच्या आमदाराचे आनी मुख्यमंत्र्याचे परत एकदां आभार व्यक्त करता आनी सगळ्या पेडणेकारांक आश्वस्त करता की तांकां कसल्याच तरेच्यो अफवा मेळपाची गरज ना. आमचे सरकार आनी आमचे अधिकारी जे आसा हे सामान्य लोकां मदीं कटिबद्ध आसा आनी सगळ्यांक न्याय दिलो वयतलो. तेणी ती कंप्लेंट थंय दिल्या आनी तेजी न्यूजूय येयल्ली पूण तेजेर तुमच्या पोलिसांनी कांयच अजून एक्शन घेवंक ना, ताका कॉल आवटूय करूंक ना. एक म्हाजी लोकप्रतिनिधी ते निलेश कांदोळकर एक सरपंच एक्स सरपंच ऑफ तुये रिटर्न कंप्लेंट दिल्या. तेजेर अजून मागीर तुमी धडाडीचें काम करतात, आयज तुमकां बरें काम करता म्हणून खुबशे लोकांनी दिल्लेले आहा त्या वाठारांतल्यान आनी तशें काम बरें जावचें अशें आमकां अपेक्षा आहा पेडण्याच्या जनते कडल्यान. सर्वसामान्यांक जेन्ना एक माजी सरपंचाक धमकी दिता जितो मारतलो म्हणून जाल्यार तेजी अजुनूय दखल घेयना. 4 दीस जाले आज. कित्याक लागून कंप्लेंटाची कॉपी तुका पावल्या मोपा ना मोपा नॉट मोपा इश्यू दॅट इन कमिंग इन जुडिशियल दीस पेडणे पोलीस स्टेशन तुवें पोलीस स्टेशन पडटा मग हांव फायंड आउट करून तुका गिव यू ऑल द फॅक्ट्स. आणि सर हांगा जे PI आसात न्हू तांकां एडिशनल चार्ज मेळटा तेन्ना हांगा PI कोण आसता? एडिशनल चार्ज म्हणजे कितें जाता, आतां इतली वर्सां आमी पोलीस स्टेशनाचेर आसा आनी वी हॅव टू होल्ड एडिशनल चार्जीस. जशें समज खंयचीय डिपार्टमेंट समज एक डॉक्टर नाजाल्यार दुसरो डॉक्टर आसता तो दोनूय पळयता, तशें आमचे PI सुद्दां होल्डिंग चार्ज ऑफ अंजुना जो इज होल्डिंग बोथ. सो लोकांक कितें इश्यू येना म्हणजे कंप्लेंट बी कोणाचे PSIs असतात न्ही, PSI ते असतात, हवालदार असतात, कॉन्स्टेबल असतात, सगळे जे कामं चलपाची चलत असतात. फक्त PI मॅनेज बोथ ऑफ दॅम शॉर्ट टाइम. 2 दिसां पयलीं एक बातमी आयिल्ली पेपरार की थंयसर पेडणे पोलीस ना आणि खुबशे लोकांचे तक्रारी येतात म्हणून बातमी आयिल्ली. आय एम नॉट अवेअर. आय विल स्पीक टू दॅट फेलो अँड लेट यू नो. पण तुम्ही फुल टाइम PI कित्याक मागणी करिना? म्हणजे फुल टाइम PI असतात पोलीस स्टेशनाचे, पण जेन्ना एडिशनल लोड पडटा पळय वी आर ट्रेन टू हँडल दॅट. त्या लोकांनी त्या वाठारांतले हांगा येवपाचें थंयच आपलो विशय सॉर्ट आउट करपाचो. विशय थंय सॉर्ट आउट जाता आनी म्हाजी दखल घेवपाची गरज पडली. आय एम ऑलवेज गोइंग टू कंप्लेन. ताका हांगा येवपाची त्रास ना. आम्ही सध्या कितें केलां की जेन्ना ओपन जातलें पुलीस स्टेशन तेन्ना आमचो स्टाफ गेटीर आसता. सो कोण कंप्लेंट दिवपाक येयला जाल्यार तो स्टाफ ताका घेवन पुलीस स्टेशनार येतलो. सो परत एवरी टायम थंय स्टाफ आमचो अवेलेबल आसतलो. गेटीर अवेलेबल आसतलो आमचो स्टाफ. सो कोणी कंप्लेंट दिवपाक येयलो कितें येयलो तेणी सांगलें की आपल्याक कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टाफ आहा तो आमचो ताका भितर हाडून सोडटा. इवन नायट ऑल्सो 24/7 स्टाफ आसतलो थंय. तांकां सगळे फॅसिलिटीज मेळटले. जशें पुलीस स्टेशन चलता नॉर्मली तशेंच चलतलें तें. बट एअरपोर्ट इज अ सेन्सिटीव प्लेस, सो ऑल केअर अँड कॉशन वील बी टेकन.
पण आमचं आउटपोस्टही आम्ही ओपन करतात आता, सो दे विल नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. आउटपोस्ट साधारण केन्ना सर जातलो? आता आम्ही तेच मिटींग घेऊन सगळे पंचायतीचे लोक आयल्या, सो PI आणि आम्ही डिस्कस करून खंय जागो बरो आसा वेअर दे फील सुटेबल, की सगळ्यांक बारीक मनशाक त्रास जावपा नाका म्हणून, की मोपा मातशें पयस पडपाक शकता, इब्राहिमपूरच्यार कोण रावता जाल्यार मोपा येवपाक त्रास जावपाक शकता. सो आमी हायवेचेर नाल्यार कासरवाडे नाल्यार चांडेल नाल्यार ओजोरी खंयचे डिसायड करून पंचायत की म्हणटात जागो आयडेंटिफाय करून वील गो एड विथ द आउटपोस्ट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.